Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. तुमचे डिक्लेरेशन येतकीर जो सगळ्यात पहिलो आरोप जो सुरू झालो की तुम्ही एका एंटी हिंदू पार्टी बरोबर अलायन्स करतात म्हणून तुम्ही या आरोपाक एंटी हिंदू कोणी ठरयल्या एंटी हिंदू आणि आज असा ते एंटी हिंदू न्ही ज्याने आमकां भायर काढून दुसऱ्यांक घेतले ते एंटी हिंदू न्ही सेक्युलर म्हणपा खातीर ममता दिदी जी आसा ती एका ब्राह्मीण पुजाऱ्याची चली ती एंटी हिंदू कशें जावं शकता जेन्ना 70% ऑफ हिंदू आसा थंय ती निवडून येता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीनी एका हिंदू पार्टीच्या विरुद्ध तुका जर भाजपा हिंदू म्हणपाचो आसा तर त्या एका हिंदू पार्टीच्या विरुद्ध जर निवडून येता ती जाल्यार ती एंटी हिंदू कशी जाता. आज तुम्ही हांगा उघडपणान सांगतात की तुमची जी अलायन्स आसा ताका आम आदमी पार्टीने येवन जॉइन जावचे आणि जावपाची शक्यता आहा आणि ते जर जायत आसत इट इज नथींग लायक इन फॉर गोवा. तुम्ही आज क्लियर सांगतात की ही अलायन्स ही फक्त मगो आणि टीएमसी पुरती उरची ना तातूंत आम आदमी पार्टी येऊ शकता गोवा फॉरवर्ड येऊ शकता मागीर शिवसेना येऊ शकता आणि तुमकां दिसता की काँग्रेस ह्या इक्वेशनाचो भाग जावपाक शकता काय शकना. म्हाका दिसना शकना ना कित्याक लागून काँग्रेसीन आपली पत खंय दवरल्या काँग्रेस कडेन आमी उलयताले एकदां उलयताच 2 महिने काय ना सो कोण विश्वास दवरतलो काँग्रेसीचेर. जो फ्रंट तुम्ही उबो करपाच्या दृश्टींतल्यान पावल मारला तो तुमकां नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट जाय. येस and it will happen. You are very clear about yeah, it. very clear. तुमचे उमेदवार फोडपाचो प्रयत्न झालो आजही चालू आसा. एक आमचो उमेदवार मयेचो खूप प्रेशर तोच सांगता आमकां भरपूर प्रेशर येता आपल्याचेर आपल्याक कांयच सुचना म्हणून. आनी म्हाका सांग भाजपाची ही जी व्हडली संघटना आसा संघटनेंतलो मनीस उबो करचो सोडून गोवा फॉरवर्ड एमजी काँग्रेसचे लोक घेवन तुम्ही जे आज निवडणूक लढोवपाक सोदता तुमकां कितें म्हणपाचें आमी लोकांनी स्वार्थी न्ही फक्त सत्ता जाय खंय गेलो तुमचो कॅडर आनी बाकीचे गोश्टी विकते घेवन तुमी पळय आज निवडणूक लढोवंक सोदता